Yami Sablar, Patekritin Magia, 80th Zalma Disak, Argamis Tita Baptist Dikuna, Argamis Cecilia Cutino, Argamis Santosh Pinto Pinangadi, Argamis Dennis D'Souza Nikudam, Argamis Dennis Monica Pasot, Miriam Regodita, Agnes Dice Sacha Balai Ke Pasot, प्रत्येकृतीन यामी सवळार आमी मागता देवा सायमन सिरिल आनी जोसेफिन पेंटो हाच्या आत्म्या पासत मिसिता जेसिंता रेबेल्लो घरचे वंत आत्म्या पासत मिसिता योहान फ्रँक देवादीन लॉरेन्स पेंटोक मिसिता वलेरियन आनी सोफिया लुविस देवादीन जॉयस डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मिसिता नील निहाल चंद्रशेखर देवादीन लॉरेन्स अल्वारिस मिस्ता अल्वारिस कोटा हे सर त्या सवा पासून या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. पवित्र इंदादीच्या नांवान मेसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसूं. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्वेस पोरदेव किरकोळ्यांक उंच बारता आनी हंकार्यांचो तो तिरस्कार करता म्हणून सत आयची लितुर्जी आमकां शिकयता. आमी कितलीं बरीं कामां करून दी देवाचे उपादेश ताचे कायदे नियमां सुख नासता पाळून दी जर आमी खालती जावन ताचे समोर येना तर सगळो आमचो वावर निर्फळ जातलो आनी आमी देवाची काकूट जोडूंक पावची ना. तर खालत्या काळजान ताचे मुखार येवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. पवित्र मेसाच्या बलिदानांत फवत परिवांटो घेवच्याक थोडो वेळ मावून रावून सरमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दोग धरया. सांगाता मुनी हांव पातकी आनी तुमकां आवडीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचें तोंडार सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें पातकां केल्या. Omusa अपराध, omusa बोवड अपराध. ह्या बसर बगी वचना सांगपार मुरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा या प्राजीत काळाच्या संभ्रमान जेजूच्या कष्टा मरणाची आनी पुनर्जिवंतपणाच्या परबेन भक्तीन आनी दाबाच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता.
तर पास परबेसो फूर्ण फळ संतोषान बगोंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. होसेया प्रौद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया, कित्याक ताणें आमकां पापशिल्ल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे घाय बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. 3ऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. फांते येता तशें तो खरेंच येतलो. पावसा भाशेन तो येतलो. धरण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परी तो येतलो. सर्वेस्पराची जाप. एफ्राइमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळीच्या कुपा सारको, बेगीनच ना जातल्या धवा सारको. देखून प्रवाद्या वरवीं हांवें ताचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवीशी मारली. कित्याक म्हजें फर्माण उजवाडा भाशेन परजळता. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ, देवाची वळख न्हय होम बली. देवाचे उतर हे, देवाचे उडुपकार. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. काकुदारा देवा म्हजी काकूत कर. भोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना, असल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारय तुका नाका. वय एक खालतें काळीज, तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. सियोनाक तुजी दया माया दाखय. जेरुसलेमाच्यो वणदी नव्यान उबारून दी. तेदवा सर्वांक होम भेटवण्यो संतोष तुका हाडटल्यो. तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाटक्यांची भेटवणी जातली. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बोरित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवाय आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. आपण नितीवन मन चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून येवपार सांगली. एक पावटी दोग जण मागणें करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार.
फरिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्या कशें मागणें करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायकार प्रदवारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले देश सयत सरकार उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें अर्दें बुडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो सावन आपल्या घरा पाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो आनी आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां नियाळाक असो विशय कळतें पावन हो शब्द जायते पावटी आमी आयकलां. कळतेपणांतूय 2 वांटे आसात. एक कापाटी कळतेपण आनी नितळ कळतेपण. देव नितळ कळसाच्या व्यक्तीक मानवता. जायते पावटी आमचें काम जाय तर आमी नाटन करता, आमचें नटतें आमी बदलयता, आमचें उलोवणें मोवाळ जाता. जावंक पुरो आमच्या घरा भोंवतणी जाग्याचे वा हेरांत आमकां कितें बरें जाय त्या वेळार त्या तेकीत त्या जाग्या तेकीत त्या व्यक्ती तेकीत वा आमचें काम जावचे खातीर आमी नटचें बदलयता आनी आमी तांचे मुखार आमी कलते जाता. ही एका रितीचें कपटी कलतेपण. आनी हेंच कलतेपण कपटपण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट आसा. इस्रायल लोक कश्टांत पडल्या वेळार, कश्ट तांच्या जिणयेंत आयिल्ल्या वेळार ते कितें करतात? ते देवाक बाह्य रितीन बलिदानां भेटोवन देवाक संतोश करच्याक मुखार सरतात. आमचें काम जाय, आमकां परत संतोष मेळा जाय म्हणल्या कारणां खातीर बलियो ओम बलियो बलिदानां भेटोवन थोड्या दिसाक देवाक संतोष करून आपणाचें काम जाता म्हणसर ओगेच रावसाक. काम जालें वयस मेलो ह्या रितीन तांचें जिवीत. ह्या रितीचें जिवीत त्या लोकां थंय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या वेळार देव वसया प्रवाद्या मुखांतर जागयता. म्हाका जाय मोग ओम बलियो बलिदानां न्हय, नीज नितळ मोग म्हाका गरजेचो म्हूण ह्या वाचपाची अकरेची उतरां आमकां वसया प्रवादीच्या पुस्तकांत स्पश्ट आसात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत नवें कुर्सावाट आमी सुकयना. बाह्य संगतीक लबदून आमी जायते फावटी देवाक संतोश करूंक बरें करूंक संतोष आपणाव कपाटपणान आमी मुखार सरता. पूण भितरल्यान आमचें कपाटपण अहंकार तशेंच उरता. आज कितें गरजेचें? आत्मीक संबंद मौन पावन नियाळ आत्मीक विमारसो अंतस्करणाची जडती आमच्या भितर वचून आमी कशें आसा, आमचें जिवीत कशें आसा, बाह्य रितीन वा संतोष बाह्य रितीचो संतोष आपणावंक वा आत्मीक रितीन आमी आमच्या भितर वचून संपूर्ण रितीन खालतेपण आमी दाखयतावंगी म्हणलो विशय आज आमी नियाळ करूंक जाय. एकलो बरयणार अशें बरयता, भायर वचूंक जायना तर तुज्या जिवितांत तूं भितर सर. म्हळ्यार बाह्य संगतेक चडीत लब्धनाशें तुज्या भितर वचून तूं कसो आसाय म्हूण पयलो जाणा जा. आज पिढे निमती आजुनी जायत्या जाणांक मिसाक वचूंक खाद्य आसात जालां. जायतीं जाणां ऑनलायनीर हे मीस पळोवनूच आसात. पूण हो वेळ प्राजीत असो काळ चडीत जावन बाह्य रितीक लब्ध नासतना आंतरीक चिनयेचेर नदर घालून आमच्या आत्म्याचो विमारसो करूंक अंतस्करणाची जडती करूंक हो एक अवकाश लाभला. आमचे थंय कितलें कालतेपण आसा, बाह्य रितीन न्हय पूण आत्मीक रितीन हो शेगून
आमी कितल्या मापान जियोन आसा म्हूण आमकांच विचारूंक प्रत्येक रितीन आयची दोनी वाचपां आमकां उलो दितात. किर्तनगार परत आमकां जागयता आनी म्हणटा म्हाका जाय मोग न्हय बलिदानां होम बलियो. आयच्या वांजेलांतली ती उतरां परत उगडासा काडचें तर त्या व्यक्तीन सांगलें फरिसेवान सांगलेली ती उतरां हांव ताचें बरें न्हय, हांव बागेवंत, हांव बरो मनीस. हंकार ह्या व्यक्तींत आमकां स्पश्ट जाता. हांवें सांगलेंच सारकें, उरिल्ल्यांक हांगासर अवकाश ना, उरल्यांची अभिप्राय घेवंक सयत हांगासर अवकाश ना. फरिसेव धर्मीक मनीस ते खोटे मनीस न्हय, पूण तांचे थंय आसलो हो अवगूण एकच. तांचे थंय आसलो अवगूण जावन आसा हंकार. ह्या वांजेलांतली सुरवातेची उतरां आपूण नितिवंत, आपणाचेर पातयेवन जियेतले फरिसेव. केवल तांचें मात्र सारकें म्हणल्यार चिंतपान, ते मात्र बरें म्हणल्यार चिंतपान व्यक्तित्वान ते जियेवन आसले. पूण आज आमकां देवा मुखार हंकार चलना. म्हजी अभिप्राय मात्र न्ही, हेरांची अभिप्राय हांवें मांडूंक घेवन म्हजें जिवीत हांवें जियोंक आसा. कलते जाल्ल्यांक मात्र देवाची कृपा बेसावां दराळ लाभतात, कित्याक देव गर्वी मनशाचो मागणें मानून घेना. आविलाची सांतेरेज अशें म्हणटा कलतेपण म्हळ्यार सतान चलचें. कलतेपण म्हळ्यार सतान चलचें. देवा मुखार हांव कोण जावन आसा, म्हजें जिवीत कितल्या मापान देवाक मानवालें जावन आसा म्हणलें चिंतून पळोवन सतान जियोवचें जावन आसा. कलतेपण सुंकागार कलतो जालो, ताच्या पातकाची ताका लज दिसली, ताचें पाताक ओडवचें म्हूण ताका बगलें आनी तो ताच्या भितर गेलो. आत्मीक संगतींनी ताणें नियाळ केलो, अंतस्करणाची झडती केली. सुंकाघरान ताचे दोळे साव तकली सावन उखलोवंक ना. ताचें काळीज देवा थंय कलतेपणान ताणें उखलून धरलें आनी तें देवाक मानवालें. तर हो शिगून आमच्या चलत्या जिवितांत सडीत रितीन समजून घेवन नियाळ करूंक आनी कलतेपण आमच्या जिणेचो एक वांटो जावन स्विकार करूंक करपा प्रत्येक रितीन हे पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. स्वीकार कर बापा, वायदा सोहाणाया स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. बोत आमचेर कृपेशी रेंग सरकीची. भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र विचार सर्वस्वर मानून घेव. देवा आमच्या दयाळ बापा, नितळ जाल्ल्या मनान आनी कळसां तुजे गोड संभ्रमूंक तूं आमकां फोव करताय. वर्सान वरस पास्काचें परब बायल्या दाबासान संभ्रम थाना काळजाच्या खऱ्या भक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी. हे मी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोय आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी सर्वेस्पराक उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवसूये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे असो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ सोडवन येसो. आमचे वंदोवण्यो दामून तुजे साखरे करूंक निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस प्रचना येता तुका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची. तेच परी जेवण ददस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिरसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा पासोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good purgatorio. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बरगता, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही यात्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे हे जकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई संगती संसुजयती सोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. ताणे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू होतय. पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना.
सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगत म्हणे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव जावं तुझे राज समकाय तुझे खुशी सरकार सदा संसारांत आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पतकां भोगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस परास सर्वायटांतले आमकां निवार देखणुयेची वेतान सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतले सुटय आनी सराकांतांतले वाटाय कित्याक रजडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ तुजे येतन रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं महिमा सुगुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुये
काकुळदारा देव आमच्या बापा या ख्रिस्त प्रजाच्या संस्कारावर विंग देसान देस तूं आमकां दादोशी करताय तो सदांच व्यबावर्थान आनी काळजाच्या खऱ्या भक्तीन आमी गेसो कर म्हूण मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वोडुकार. कार्मेल सायबिनीचे नवीन ही भगवंती देवाची माई आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणता आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताचे एकल्याच पुताची आवय सावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार काळतना आमची आवय सावन दिली कार्मेल गुड्यार मठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली घरच्या कंत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा वीक माये कोणा तुझे परी पळे माये कथनातले ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पावमका एक दर्या सुकरा म्हण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपतीन आनी तेर बरोबरशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर करचो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता संगता म्हणे उगडास कर ये भोव दयाळी ओंकारी मुरी तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हण केदींच कोणेंच आयकूंक ना या पतीने देरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता या ओंकारीचे ओंकारी मुझे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतेस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पण तुज्या काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवश्मे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवश्मे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सुदैव आनी स्तेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरे देवश्मे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये अम्मा पसत विनंती कर अर्गां प्रार्थन ए भगवंती मरी कार्मेल राणीये आमच्या आवय तूं सावन आसा तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता वडापतीन तुजे बेंदेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमचे सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन Dulcedo, nostra salve, a te clamamos, exulesile, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
gladness, oh Pia, oh dulcis Virgo Maria. Mogal putra soe, amar mein ashirwadi mama. Baptism, Amen.